पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. भारतीय जनता पक्षाचे कार्याध्यक्ष म्हूण काम सांबाळपी नितीन नबीन हांकां आयज औपचारीकरित्या पक्षाचे अध्यक्ष म्हूण नेमणूक केली. आयज पक्षाच्या अध्यक्षपदाच्या वेंचणुकेंत नितीन नबीन बिनविरोध वेंचून आयल्यात आनी पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्यांच्या भुमिकेंतल्यान पक्षाचे 12वे राष्ट्रीय अध्यक्ष जावपाचो भोवमान तांकां फावो जाला. ह्या निमतान नवी दिल्लीच्या भाजपा मुख्यालयान संघटन पर्व ह्या कार्यावळीचे खास आयोजन करून पक्षाचे वेंचणूक अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण हांणी औपचारीकरित्या तांकां नेमणुकेचे प्रमाणपत्र सुपूर्द केले. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सयत केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंग, जे.पी. नड्डा तशेंच नितीन गडकरी हांणी लेगीत नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षांक परबीं भेटयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संघटन पर्व कार्यावळींत नवे अध्यक्ष नितीन नबीन हांकां पक्षाच्या सगळ्यांत प्रतिश्ठीत पदार वेंचून आयिल्ल्या बद्दल परबीं भेटयतना आपूण देशांतल्या सगळ्यात भव्य संघटनाचो कार्यकर्तो आशिल्ल्या बद्दल भोवमान अणभवता अशें सांगलें. तशेंच पक्षाचे अध्यक्ष आशिल्ल्या नितीन नबीन हे आयच्यान आपले बॉस आसात अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत नमूद केलें. आज भाजपा का जितना फोकस संगठन के विस्तार पर है, उतनी ही बड़ी प्राथमिकता कार्यकर्ता के निर्माण की भी है. भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं. ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं. ये सबसे बड़ा गर्व है. और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितीन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं. देशाच्या फुडारा खातीर फुडलीं 25 वर्सां ही भोव म्हत्वाची थारतली आनी अशा काळांत पक्षाचे फुडारपण युवा कार्यकर्ते नितीन नबीन हांचे कडेन आशिल्ल्यान देशाक विकसीत भारताच्या ध्येया कडेन व्हरपाक उल्लेखनीय हातभार लागतलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है. ये वो कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है. इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितीन नबीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे. मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितीन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है. वो उस जनरेशन से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं. वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर है. नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है. ये हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए
बहुत उपयोगी होगा। आज तमिळनाडू विधानसभा अधिवेशनाच्या सुरवेक राज्यपाल आर.एन. रवी हांणी अभिभाषण करनासतना सभाघरांतल्यान वॉकआउट केले। तमिळ गानाच्या पाठा उपरांत राष्ट्रगीत गावपाची मागणी राष्ट्रपती आर.एन. रवी हांणी केली। ती मागणी विधानसभा अध्यक्ष एम. अकबाऊ हांणी न्हयकारिल्ल्या सेगीत तिसरे फावट राज्यपाल आर.एन. रवी हांणी अभिभाषण करनासतना विधानसभेंतल्यान भायर सरले। ते आदी 2024 आनी 2025 वर्सा तांणी अशेच रितीन बहिष्कार केल्लो। राज्य सरकाराच्या म्हणण्याप्रमाण तमिळनाडू विधानसभेच्या परंपरेन फक्त तमिळ गानाचो पाठ करप नेमान बसता जाल्यार राजभवनान विधानसभेच्या सुरवेक राष्ट्रगीत गायनासतना संविधानाचो अपमान केला असो आरोप राज्य सरकाराचेर केलो। संवसारीक आर्थीक मंचाचेर इतिहास घडयतना स्वित्झर्लंडाच्या दावोस हांगा सुरू आशिल्ल्या मंचाच्या 56व्या सत्रांत भारताच्या उत्तर पूर्व राज्य आसामांत पयलेच खेपे पदार्पण केलें। आपल्या पदार्पणात भारतांतली सगळ्यांत नेटान वाडपी राज्य आनी हरीत उर्जा, सेमीकंडक्टर तशेंच पर्यटन गुंतवणुकीचे मुखेल स्थळ म्हूण आसाम राज्यान आपली वळख केल्या। संवसारीक आर्थीक मंचाचे आसामचे प्रतिनिधित्व करपी मुखेलमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पयलेच थारल्यात। 19 ते 23 जानेवारी मजगतीं चलपी ह्या सत्राविशीं उलोवप करतना आसामचे मुखेलमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हांणी गुंतवणूकदारांक नेटान उदरगत करपी आसामचे अर्थवेवस्थेत गुंतवणूक करपाचें आवाहन केलें। Emerging economy. So when you are thinking of investing in India, you can consider Assam as one of the destination. Assam is now officially we are the fastest growing state in the country. We do not see Assam in isolation of Northeast, because when something happen in Assam, we are so interconnected that you cannot say that this is for Assam and this is not for Northeast. Like when Tata sets up semiconductor industry, it may be geographically in Assam, but it has to be for all northeastern state. So Guwahati being the gateway of northeastern state, the entire talent pool of the region, they comes to Guwahati. So Assam provide that ecosystem or opportunity to the youth of entire northeast. So if I can bring 1 rupee to Assam, you can also say automatically that 1 rupee goes to northeast. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या दिल्ली भेटेर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांची भेट घेतली। ह्या वेळार तांचे सयत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, गोंयचे येरादारी मंत्री तशेंच दाबोळेचे आमदार मोविन गुदिन्हो आनी कुडचडेंचे आमदार निलेश काब्राल हजर आशिल्ले। ह्या भेटे मजगतीं मुखेलमंत्र्यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे सयत दाबोळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर नागरी विमान सेवा सुरू दवरपा विशीं चर्चा केली। मुखेलमंत्र्यांनी एक्स माध्यमाचेर घाल्ल्या संदेशान गोंयचे हित लक्षांत दवरून दाबोळे विमानतळाचेर विमान सेवा चालू दवरपाचें आश्वासन दिल्ल्या बद्दल केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग हांचे उपकार मानले। आयज सावन लडाखच्या लेह हांगा खेलो इंडिया शियाळी खेळाच्या 6व्या आवृत्तीची सुरवात जाता। आयज लडाखचे नायब राज्यपाल कविंदर गुप्ता हांणी हे सर्तीचे उक्तावण केलें। हे सर्तीन 21 राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतले खेळगडे तरेकवार आयस स्पोर्टिंग खेळांनी वांटो घेतले। 20 जानेवारी ते 26 जानेवारी मजगतीं आयोजीत ह्या सर्तींनी अंदू वर्सा फिगर स्केटिंग हो ऑलिंपिक सर्तीन आयोजीत खेळ लेगीत आस्पावीत केला। उक्तावण सुवाळ्यान उलोवप करतना सेगीत तिसरे फावट ह्या सर्तीचें आयोजन लडाखांत करून सरकारान लडाखच्या क्षमता, वचनबद्धताय आनी वेवस्थापनाच्या आनी आयोजनाच्या कुशळटायेचेर विश्वास दाखयला अशी खोस नायब राज्यपाल कविंदर गुप्ता हांणी उक्तायली। गेम्स की होस्टिंग करना लद्दाख के लिए गर्व की बात है। ये इस बात का प्रमाण है कि देश ने लद्दाख की कैपेबिलिटी, कमिटमेंट और इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। इस वर्ष खेलो इंडिया विंटर गेम्स 7 दिनों तक आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका शुभारंभ आज से हो रहा है और समापन भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के पावन अवसर पर होगा। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रान। नमस्कार।